ब्रेस्तारा मेर्शे हांगासर पोगो बॉयजान फुटबॉल टुर्नामेंट घडोवन हाडिल्लो। ह्या वेळार थळावे आमदार टोनी फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त्रू हजर आसले। RDX खातीर मेर्शेच्यान संजय मनोली। सक्सेसफुल टुर्नामेंट आज पोगो बॉयजान घडोवन हाडल्या कारणान तांकां म्हजी शाबासकी। एक प्रोग्राम घडटलो जाल्यार आनी तो बरो सक्सेसफुल जातलो जाल्यार ताका सदांच दुसरो तेको म्हणटा तो फायनान्शियल असिस्टंट आसपाक जाय। तेन्नाच असले प्रोग्राम गांवांनी जावन भोव करून आमचे सिनियर सिटीजन्स हांकां पळोवंक मेळटा। तेन्ना कीप इट अप पोगो बॉयज, म्हाजो सदांच तुमकां आदार आसतलो। सांगचें म्हटल्यार हो ग्रावंड आयज ग्रावंड आमचो सारको ना आनी फुटबॉल प्लेयर जाणा पडटकच कितले तांकां जोरान कशे गाये पडटा ते। आज खरेंच म्हणल्यार म्हाका एक खुशालकाय भोगली जेन्ना हांव हांगा ग्रावंडार भितर सरता तेन्ना हांवें खूब लोक पळयलो आनी जेन्ना इतलो लोक आसता म्हणजे खूब व्हडलो टुर्नामेंट कसो जाता दिसतालो। कारण जेन्ना तुमी आसता तेन्ना आमचे एक एक वाड्याचे भुरगे हे उमेदीन खेळटाले आनीक एक वाड्याचो टुर्नामेंट करप म्हणल्यार हे खरेंच हे आमचे पोगो बॉयजांक परबीं दिवंक जाय। कित्याक एक एक वाड्यान एक एक दादा भुरगे तरी आसात जाल्यार एक 100 भुरगे सुमार खेळूंक शकतात आनी हेच भुरगे फाल्यां इंटर विलेज आनी इंटर गोंयचे टिमीक आनी नॅशनल खेळूंक शकतले।